कोण पावरीत येवचो कोण ना येवचो हे सगळे जाण आमी डिसायड करता. आमचे कडेन पावर आसा कोणाक पावरीत हाडचे. तेज्या उपरांत लेजिस्लेचर्स आसत म्हणजे इट इज एन टोटल गव्हर्नन्स जे आहा म्हणजे भितरले मागीर इलेक्टेड पीपल आसतले किंवा गव्हर्नन्स जे रूल करता ते आसतले. इट इज ऑल आर इन वन कॅटेगरी. तेज्या उपरांत ज्युडिशरी आनी मिडिया ताज्या उपरांत म्हणजे आमी जाका म्हणटा की चवथो पिलर जो आसा तो मिडियाचो आसा. आनी हे सगळे त्या खातीर म्हटलां की सरकार कशें आसचें सरकार कितें करचें हें डिसायड कोण करता तर आमी लोक करता म्हणजे वोटर करता. त्या खातीर प्रत्येक जाण सांगता की सगळ्यात मॅडमीन उलयता आसतना सांगलें की सगळ्यात व्हडलें दान खंयचें जर तें मतदान. आमी रक्तदान करता आतां आमी ऑर्गन डोनेट करता अवयव दान जाका आमी म्हणटा वेगवेगळे डोनेशन्स करता आमी पयशेय दान करता. जेच्या कडेन जें कितें आसा तो तें दान करता. पण आमच्या कडेन जो वोटींग रायट आसा आनी त्या वोटींग रायटाच्या उपरांत म्हणजे देशांत कोणाचें सरकार येवचें राज्यांत कोणाचें सरकार येवचें आपल्या पंचायतींत कोण पंच जावचो ओके आपल्या कावन्सिलान आपलो कोण कावन्सिलर इलेक्ट जावचो ओके हें आपूण डिसायड करपाचें आसा. आनी विशेश करून आमकां नवो मतदार चड इम्पॉर्टंट कित्याक हांव तें सांगता. आमकां म्हणजे बींग अ फॉर द पॉलिटिशियन एज अ मी अदरवायज ह्या देशा खातीर नवो मतदार हें म्हत्वाचें कित्याक ते इन्फ्लुयन्स जे आसा नवो मतदार हे पुराय आपल्या फॅमिलीचेर करता. ऑफकोर्स हे बाकीच्या सगळ्यांचेर कळटा कारण आयचो नवो मतदार जो आसा हो आमी जाका म्हणटा की फ्युचरिस्टीक थिंकींग पावर जेच्या कडेन आसा. कारण हाज्या पयलीं बाबान सांगलें यू आर इन द एरा ऑफ द इंडियाज 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी. तुमी ह्या एरात आसा. आमी जाका म्हणटा की आझादी का अमृत कालात तुमी सगळ्या जाणांक तुमकां वोटींग रायट मेळ्ळो वीच इज एन विकसीत भारत 2047 हाजो तुमी विचार करपी वोटर्स आसात. की घडये कदाचित आमी जेन्ना वोटींग पयलो रायट आमकां आयलो तेन्ना आमकां म्हणजे वचून थंयसर फक्त एक शिक्को मारपाचो आनी कोणी कसो शिक्को मारपाचो आमच्या घरांतले कोण तरी आमकां सांगतले जाल्यार शिक्को मारपाचो. घडये कदाचित इतकी सोशल मिडिया आसतली इलेक्ट्रॉनीक मिडिया इतके एक्सपोजरूय नाशिल्लें म्हणजे आमी जाका पारंपारीक वोटर्स म्हणटाले. पारंपारीक वोटर्स आमची फॅमिली MGPक मत मारता आमी MGPकूच मारूंक जाय. आमची फॅमिली काँग्रेसीक मत मारता आमी काँग्रेसीकूच मत मारपाक जाय. मागीर कोण तरी गांवांतल्या कोण इंडिपेंडंट उबो रावलो म्हणून ताका मत मारप आनी डिसायडेड गांवांत आसत कावन्सिलर आसतले म्हणजे विचार करपाची क्षमता म्हणजे फाटल्या 20 वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं भुरगे आपल्याक ज्या ठिकाणी पेरंट्स सांगता गायड करता थंय मतदान करताले. बट आयची यंग जनरेशन जें आसा पळय न्ही हे विचार करपी जनरेशन आसा. ते सोशल मिडियाच्या बाबतींत वावुरता तें जनरेशन आसा. ते ह्या देशाच्यो विकासाच्यो गजाली सगळे जाण करता हें यंग जनरेशन आसा.